उदरगत मांद्रे ह्या जीत आरोलकरांच्या संस्थेन मांद्रे मतदारसंघातल्या भुरग्यां खातीर समर कॅम्पाचें आयोजन केलां. पेडणे तालुक्यांत तशेंच मांद्रे मतदारसंघांत खेळाच्या मळार आनी कला खूब आसा. मात भुरग्यांक सारकें मार्गदर्शन आनी कला दाखोवपा खातीर माची नाशिल्ल्यान तांकां मार्ग मेळना म्हूण तांची वेवस्था उदरगत मांद्रेच्या बावट्या सकयल आमी करपाचें थारायलां, अशी म्हायती उदरगत मांद्रे संस्थेच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत संस्थेचो संयोजक देवेंद्र प्रभुदेसायन दिल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, खास करून पेडणे तालुका आनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर टॅलंट भरपूर आसा, पण हाका जाय तसो वाव मेळना, ताका व्यासपीठ मेळना, योग्य शास्त्रशुद्ध ट्रेनिंग मेळना आनी ते ट्रेनिंग वेवस्थीत मेळचे आनी आमचे खेळगडे खंय तरी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर चमकचे म्हणून हो एक आमचो मांद्रे उदरगत संस्थेचो एक प्रयत्न आसा. आनंदाची गोष्ट म्हणजे येणारे एप्रिल ह्या महिन्यात जेन्ना सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांक प्राथमीक माध्यमीक तशेंच हायस्कुलच्या विद्यार्थ्यांक सुटी आसता, खूबदां पेरंटाच्या मुखार प्रश्न आसता की आता ह्या सुटयेन भुरग्यांचें करप कितें, तांकां खंय तरी गुंतून दवरपाची गरज आसता. मे म्हयन्या पर्यंत आमच्या खेडेगांवांत म्हणटा ते काजू बिजू हो वेवसाय सोंपिल्लो आसता, सो भुरगे हांगा थंय भोंवतात. शहरांत तांकां एम्पल ऑपॉर्च्युनिटी आसता, स्पोर्ट्साच्यो आसता, कल्चरल आसता आनी बाकीच्यो आसता, पण आमच्या मतदारसंघात अजून पर्यंत असले टॅलंट डेव्हलप करपाचे असे कॅम्प्स, समर कोचिंग कॅम्प्स घडले ना. ते घडोवपाचो मांद्रे उदरगत ह्या संस्थेचो एक उपक्रम आणि हातूंतल्यान जवळ जवळ 200 भुरग्यांक आमी शास्त्रशुद्ध पद्दतीन असे वेल ट्रेन असे कोचीस हाडून जांचे आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांतली म्हायती दितात तुमकां, पण वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते अव्वल असे कोचीस आमी मांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडून वेगवेगळ्या गांवांत तांचो 21 दिसाचो कॅम्प ह्या भुरग्यां खातीर करतले. आता हो कॅम्प खास करून मांद्रेचे 15-16 स्कुलांचे आसा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ह्या सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर ओपन आसतलो. ताचे आमी 2 दीस पयलीं सिलेक्शन करून ठरावीक भुरगे बरे टॅलंटेड भुरगे सोदून काडून तांकां फर्दर ग्रूम करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसलो. 200 भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या खेळांत तुमचे खातीर माहिती आता डिटेलान दिता. महिलांसाठी आणि चलयां खातीर सेल्फ डिफेन्स कोर्सेस, तातूंत जुडो आसतले, कराटे आसतले, हाका सादारण हरमल आणि मोर्जी हे 2 आमी स्पॉट ठरयल्यात 2 जाग्याचेर. जायते टॅलंट आमच्या मांद्रेमध्ये उपलब्ध आसा म्हणून हो व्हॉलीबॉलचो सादारण आमी 40 भुरगे, तातूंत 20 चलयो आणि 20 चले, अंडर 14 आणि अंडर 17 ह्या एजच्या कॅटेगरी भितर 14 वर्सां सकयले आणि 17 वर्सां सकयले अशा भुरग्यां खातीर 40 भुरग्यां खातीर हे ट्रेनिंग आसतलें. रेग्युलर व्हॉलीबॉल, त्याच बरोबर बीच व्हॉलीबॉल, जाका एम्पल स्कोप आसा. आमचे कडेन सुंदर दर्या किनारो आसा, मांद्रे पासून तो हरमल केरी पर्यंत सुद्धा, आणि हाचे खातीर जास्त काय साहित्य लागना आणि ह्या बिचाचो योग्य उपयोग करून आमी व्हॉलीबॉल ट्रेन करून भुरग्यां खातीर नॅशनल लेवलचे खेळगडे तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. 12 म्हणजे ते पेर आसा, दोनाचे एक पेर आसा, अशी 6 जोडयो म्हणजे 12 भुरग्यां खातीर आमी गर्ल्स आनी बॉयज ह्या व्हॉलीबॉल खेळांत, बीच व्हॉलीबॉल खेळांत आमी ट्रेन करतले. ताचे उपरांत गोंयचो स्टेट खेळ आणि फेमस खेळ म्हणजे आमचो फुटबॉल, जाका मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लागतो अशी अपेक्षा आसा आमची. ताचे खातीर आमी 50 भुरग्यांची ट्रेनिंगाची सोय करतले. ताका सेम अंडर 14 आणि अंडर 19 अशे 2 कॅटेगरी दवरल्यात. पूर्ण मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर सिलेक्शन करून 50 भुरग्यां आमी तातूंत ट्रेन करतले. ताचे उपरांत दुसरो हांगा आवडटो असो खेळ आसा तो क्रिकेट. त्याच बरोबर सांगता की 28 एप्रिलाक सिलेक्शन ट्रायल्स जातले. सगळ्या गेमीच्या वेगवेगळ्या स्पॉटांचेर सिलेक्शन ट्रायल्स जातल्यो. ताचे उपरांत 30 एप्रिलाक हे सगळे सिलेक्टेड भुरगीं जी आसली 200 भुरगीं, तांकां आमी एका स्पॉटाचेर हाडून एक इनॉग्रेट फंक्शन जातले. मोठे सगळे लोक उपस्थित आसतलो, त्यांच्या समक्ष हे इनॉग्रेशन फंक्शन जातले. मोटिवेशनल टॉपिक आसतलो तांकां, आणि ते जाल्या बरोबर 21 दीस कॅम्प सुरू जातलो. 30 एप्रिलाक हो कॅम्प सुरू जातलो आणि 21 दीस चलून हो 21 मेक कॅम्प सोंपतलो. 21 मेक ताची व्हॅलिडिटी फंक्शन आमी एक कॅम्प फायर कशें आयोजीत करून सगळ्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट्स आणि प्रॉपर किट्स तांचे दितले.
आणि ताची सांगता जातली 200 टॅलंटेड भुरग्यांक आमी ट्रेनिंग घातले हे सगळे वेगवेगळे वेगवेगळे खेळांत हे सोंपतना 21 मेक जेन्ना आमी वेलेंटरी फंक्शन जातले हेची समाप्ती करतले तेन्ना आमच्या ह्या मतदारसंघातले प्रॉमिनंट स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज जे आसात ज्यांच्यानी स्टेट लेवल खेळ्ळा नॅशनल लेवल गाजयल्ले आसात इंटरनॅशनल सुद्धा रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा अशा खेळगड्यांचो एक सत्कार आमी आयोजीत करतले